नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी बंगळुरूंतल्या KSR रेल्वे स्थानकावेल्यान 3 वंदे भारत रेल्वे गाडयांक बावटो दाखोवन सुरवात केली. हातूंत बंगळुरू बेलगावी, माता वैष्णोदेवी कटार अमृतसर आणि नागपूर पुणे वंदे भारत रेल्वे गाडयांचो आस्पाव आसा. प्रधानमंत्र्यांनी इलेक्ट्रॉनिक सिटी बोमनहल्लीक जोडपी येलो लायन मेट्रो सेवेचे लेगीत उक्तावण केले. ह्या वेळार कर्नाटकाचे राज्यपाल थावरचंद गेहलोत, मुखेलमंत्री सिद्धरामय्या, उपमुखेलमंत्री DK शिवकुमार, रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ही येलो लायन मेट्रो इलेक्ट्रॉनिक सिटी होसूर मार्गावेल्यान बोमन सांद्राक जोडटा. हातूंत 16 एलिव्हेटेड स्टेशन्स आसात. ही मेट्रो पुराय तरेन कार्यान्वित जाल्या उपरांत ताचो दर दिसा 8 लाख प्रवाशांक लाव जातलो. ही येलो लायन मेट्रो बंगळुरू खातीर महत्वाची आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगले. हम तभी आगे निकलेंगे जब हमारे शहर स्मार्ट होंगे, फास्ट होंगे, एफिशिएंट होंगे. इसलिए आज मॉडर्न इंफ्रा के लिए प्रोजेक्ट पूरे कराने पर हमारा इतना जोर है. आज आरबी रोड से बोम्मा संद्रा तक येलो लाइन शुरू हुई है. ये बेंगलुरु के कई अहम एरियाज को आपस में कनेक्ट करेगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आरवी रोड स्थानक ते इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेरेन ह्या नव्या मार्गाचेर प्रवास केलो. ह्या वेळार प्रधानमंत्र्यांनी प्रवाशांकडेन उलोवप केलें. वाडट्या अर्थवेवस्थे सयत भारत उदरगतीच्या मार्गार मुखार सरता अशें प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार उलयतना सांगलां. फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है. पिछले 11 इयर्स में हमारी इकोनॉमी 10वें नंबर से टॉप 5 में पहुंच गई. हम बहुत तेजी से टॉप 3 इकोनॉमी बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं. ये स्पीड हमें कैसे मिली है? ये स्पीड हमें रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म की स्पिरिट से मिली है. ये स्पीड हमें साफ नियत और ईमानदार प्रयासों से मिली है. केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी ऑपरेशन सिंदुरावेल्यान काँग्रेसीचेर आरोप करून टिका केल्या. काँग्रेसीन आपल्या शासन काळात देशाच्या सुरक्षेकडेन तडजोड केल्ली. आयज तेच लोक ऑपरेशन सिंदुरा आड उलोवन बोवाळ घालतात असो आरोप मंत्री प्रधान हांणी केला. राहुल गांधी हांणी ह्या खातीर देशा मुखार माफी मागपाक जाय अशें मंत्री प्रधान हांणी सांगले. भारतीय सेना को अपमानित करना, भारतीय वायुसेना की दक्षता को प्रश्न उठाना, स्वयं काल वायुसेना मुख्य ने कहा ये इसीलिए संभव हो पाई देश की प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की इच्छा शक्ति कारण, राजनीतिक निर्णय के कारण, जिन्होंने लंबे समय तक देश में शासन की जिम्मे में रहते हुए देश की सुरक्षा को समझौता किया था, वही लोग आज ज्यादा वायुसेना प्रमुख की उत्तर के साथ साथ वो प्रमाण ढूंढ रहे थे. हमने कहा क्या कर पाया, हमारी गिर गया. युद्ध में मैंने पहले भी कहा था युद्ध एक तरफा नहीं होता. युद्ध में क्या खोए ये महत्व नहीं रहता है. तलवार कितने खोए, टैंक कितने खोए, विमान कितना खोए ये विषय नहीं है. जीते कि नहीं जीते, इस बार हमने पड़ोसी को, आक्रांत को हमने करारा जवाब दिया, जिसकी पुष्टि काल वायुसेना प्रमुख ने किया. राहुल गांधी जी को देश के सामने क्षमा मांगना चाहिए. राज्य सरकारच्या प्रोवेदोरिया खात्या वरवीं गरजवंतांक फुकट वखदां दिवपाची तजवीज केल्या. सध्या साखळे काणेकर फार्मासीत ही सुविधा उपलब्ध आसा. वर्सुकी 1.5 लाखा परस उणी येणावळ आशिल्ल्या आणि गोळ्यात 15 वर्सां राविल्ल्याचे प्रमाणपत्र आशिल्ल्या गरजवंतांक सरकारी इस्पितळांतल्या दोतोरांनी बरोवन दिल्ली वखदां ह्या येवजणे वरवीं फुकट मेळटात. फार्मसीच्या धन्यांनी ह्या विशीं माहिती दिली. ही अख्ख्या गोंयांत माझ्या फार्मसी म्हणजे काणेकर केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट या फार्मसीन अवेलेबल आहा. ही स्कीम अशी आहा की तुमकां 1.5 लाखाचो इनकम आणि 15 वर्सांचे रेजिडेंस असलेल्या लोकांक आणि एक तुम्ही फक्त ही जी फॅसिलिटी आहा ती फक्त गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलांनी जे डॉक्टर आहा त्यांची प्रिस्क्रिप्शनाचेर तुमकां अवेलेबल आहा.
ही इतकी बरी आहा. कोणाक डायबिटीस आहा, कोण रेग्युलर प्रेशर आसा, कोणाक कॅन्सर आसा, कोणाक डायलिसीस आहा, हेची जितकी गोष्टी जी मेडिसिन्स तुमकां समज गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांनी अवेलेबल ना, ती मेडिसिन्स तुमकां सेपरेट प्रिस्क्रिप्शन घेवन हांगा येवन ती फ्री ऑफ कॉस्ट, म्हणजे आमच्या गोवा गव्हर्मेंटान अशी जी फॅसिलिटी करून दवरलेली आहा की तुमकां फ्री ऑफ कॉस्ट ब्रँडेड मेडिसिन्स तुमकां अवेलेबल जातली. आनी हे अशें न्ही की तुम्ही डेली येवपाची गरज ना. 1 महिन्याची फूल वखदां किंवा 2 महिन्याची किंवा 3 महिन्याची ही जी वखदां आसा तुम्ही प्रिस्क्रिप्शन एकदां हाडले की आफ्टर रजिस्ट्रेशन एट द प्रोविजनरी ऑफिस तुम्ही प्रिस्क्रिप्शन हाडल्या उपरांत तुमकां ही मेडिसिन्स आमी फ्री ऑफ कॉस्ट दितली. हांव ह्या मेडिसिनाच्या दृश्टीन इतकें सांगूंक सोदता की डिपार्टमेंट ऑफ प्रोविजनरी जे आमचे सीएम ऑनरेबल सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या अंडर येता, तेंच्यांनी इतकी बरी फॅसिलिटी केल्या की तिची तुम्ही फूल फ्लॅश तुम्ही तेजी उपयोग करून घेवचे अशें म्हजें मागणी आसा. ह्या येवजणेचो लाव मेळिल्ल्या लावार्थ्यांनी हे विशीं खोशी उक्तायल्या. आता ही स्किमी बद्दल सांगपाचें जालें जाल्यार लोकांक मेडिसीन घेवपाक पयशे खर्च करपाक त्रास जातालो. जायत्या लोकां कडेन गरीब आसल्या नंतर तो पयशे घालपाक जायनाशिल्ले, पण मेडिसीन गरजेचें आसल्या नंतर खंयसून तरी अरेंज करून घालचें पडटालें. आता सरकारान ही जी स्कीम चालू केला, खास करून आमच्या सीएमान प्रमोद सावंतान, ते जायत्या लोकांक ताचो फायदो जातलो. प्रोविजनरी तरी जरी जाले, काही आमच्या वाठारांचे जे एक्टीव मेंबर आसा ते आपूण स्वताहून पुढाकार घेवन त्याच्या बद्दल माहिती दिवन लोकां पर्यंत ती स्कीम पावयता. आनी खरोखर हे लोकांक गरीब जे लोक आसा ज्यांच्या कडेन मेडिसीन घेवपाक पयशाची फाटी फुडें जाता, तांकां खरोखर ताचो फायदो जातलो. स्वातंत्र्य दीस लागीं पावला आनी हो दीस मनोवपाची तयारी नेटान चालू आसा. राजधानी दिल्लीत ह्या निमतान आयज तिरंगा रन आयोजीत केल्ले. दिल्लीचे मंत्री आशीष सूद हांणी हर घर तिरंगा अभियानाच्या तिरंगा रनाक बावटो दाखोवन सुरवात केली. 7,900 विद्यार्थ्यांनी ह्या कार्यावळीत वांटो घेतिल्लो. देश के 79वें 79 स्वतंत्रता दिवस पर ये 7,900 बच्चे हाथ में तिरंगा लेकर दौड़ रहे हैं. त्यागराज स्टेडियम से ये युवा चले हैं. 7,900 युवा चलकर वॉर मेमोरियल तक जाएंगे. देश के शहीदों को, देश के लिए जान न्यौछावर करने वालों को अपनी श्रद्धांजलि देंगे. और प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के आह्वान पर दिल्ली तिरंगामय होने जा रही है. आयज राजधानी दिल्लीत फिट इंडिया संडे ऑन सायकल कार्यावळीचे आयोजन केल्ले. ह्या कार्यावळीत केंद्रीय खेळा मंत्री मनसुख मांडविया मुखेल सोयरे म्हणून वांटेकार जाल्ले. ह्या कार्यावळीत देशातल्या वेगवेगळ्या ग्रामपंचायतींनी वांटो घेतिल्लो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची फिट इंडिया मोहीम आयज देशभरात संडे ऑन सायकलच्या रुपात एक व्हडली मोहीम जाल्या अशें केंद्रीय खेळा मंत्री मनसुख मांडविया हांणी सांगला. मोदी जी की फिट इंडिया मूवमेंट आज देश में संडे ऑन साइकिल के रूप में एक बड़ी मूवमेंट बन चुकी है. आज सारे देश में 50,000 से अधिक गांव में पंचायत प्रतिनिधियों ने संडे ऑन साइकिलिंग करके देश को फिट इंडिया का संदेश दिया है और मोदी जी की फिट इंडिया मूवमेंट के साथ अपने गांव को जोड़ा है. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळार लेगीत पळोवपाक शकतात. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुम्ही पळोवपाक शकतात. तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवपाक उपलब्ध आसा. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्ज. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवपाक शकतात. हे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज हे ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आणि दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया आयज सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.
है।